जर तुम्ही ड्युअल सिटीजनशिप तुम्ही ड्युअल सिटी ओपन केली जाल्यार सगळ्याक करपा जाय। भारतांत ब्रिटीश आशिल्ले, भारतांतल्या लोकांक दिसना आमकां ड्युअल सिटीजन आपल्या आमची भुरगीं फॉरेनां वतली बरें धोडटली म्हणून, तांकांय दिसपाक शकता, फ्रेंचाच्या लोकांक दिसपाक शकता, सगळ्या लोकांक दिसपाक शकता। आज जशे गोंयकार पासपोर्ट घेवन पुर्तुगाला वता, पुर्तुगाला कोण रावना, वता सगळे इंग्लंडाक, तर तशें सगळ्यांक दिसपाक शकता। म्हणून ही जर ड्युअल सिटीजनशिप तुम्ही गोंयकारां खातीर केल्या, गोंयच्या अल्पसंख्याकां खातीर केल्या, गोंयच्या मायनॉरिटी खातीर केल्या आणि वोट मेळोवपा खातीर केल्या, ती सगळे भारतांत करा आणि जांकां ड्युअल सिटीजनशिप जाय तांणी मागणी करून न्ही, मागीर पळया कितें जाता तें। आणि मागीर भारतांतल्यान कोण भायर सरपाक सोदता, कोण भायर सरपाक सोदना, हेय बी तुमकां मॅनेज करचें पडटलें, हाजोय विचार करचो पडटलो। कारण आधीच तुम्ही कोट्यांनी रुपया, शंभरांनी हजारांनी कोट्यांनी रुपया भारताचो इल्लोसो कुडको आमचे म्हऱ्यान आसचो अशें म्हणून तुम्ही खर्च करता। अशी परिस्थिती आसतना, उत्तरेक, नॉर्थ इस्टाक, उत्तर पूर्वाक अशी परिस्थिती आसतना असली पिशेपणां गोंयांत येवन उलोवप म्हणजे एक तर ताजो अर्थ कितें जाता की गोंयांत येवन कसली पिशेपणां उलयल्यार चलता, कारण गोंयकार तें आयकनात। और गोंयकार आयकून मागीर रावता, कितें करतलो भारत सरकार करता म्हणटकच ही पळय आसा न्ही, ही प्रक्रिया जी सुरू केल्या, काल आमकां जी सांगल्या ती भयंकर डेंजरस, भयंकर सामकी म्हणजे सुइसायडल, आत्मघातकी असली पॉलिसी ही भारत सरकारान करची न्ही आणि ती भारताक डेंजरस।